Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. I praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हवंसतो जीवितसो उंडो मुझे सरसी येता तो केदींच बुक्योंसना मुझे सरसी येता तो केदींच तानेवसना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणी आम्ही साहित्य दाना बकेताव तानेताव कसली आमची तान आमकां सबारांक तान संवसारी जिविताची तान पयशांची तान जाग्याची तान आमकां भंगाराची तान ग्रेस्तकायेची तान अधिकाराची आनी ह्या तानेक लागून आमी देवातावन कितली पयस गेल्या भाव भयणीनो मस्त बोटी आमकां देवाची विसर पडटा देवातावन आमी मस्त पयस वेता देवाचें उतर आज आमकां सांगता म्हाका सत मानता तो भुकेवचो ना म्हाका सत मानता सो तानेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. परत 7व्या अध्यायांत सांजो सवांजेल जेजू म्हणटा ती उतरां कोणी जर तर तो थानेला तो म्हणजे सरशी येवन दी आनी म्हणजे पियोवन दी. जो कोण तान नेला तो मुझे सरशी येवन दी आनी पियोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाबा भयणीनो मस्त जाणा जेजू खातीर तान येयल्ली. सामान्याची स्त्री जेजू खातीर तान येयल्ली. दनपराच्या भरार ती बांय सरशी येता सामान्याच्या बांयच्या गट्या कडेन कित्या खातीर तिका उदक जाय आसलें पूण जावं प्रती संवसार हे उदक पिवंक आयिल्ली पूण जेजून तिका जिविताचें उदक दिलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. येदोळमशेरी संवसार जिविताक ती तान येयल्ली आनी तिचें जिवीत सगळें तिणें ह्या संवसारी जिविता खातीर करशिल्लें. भविश्या अशे वरवीं ती मानसीक तरान तकल्ली तिका पुरासन जाल्ली. तिच्या जिवितांत आत्मीक जिविताची तान आसली आनी हेंच आमी पळयता तिचे जो लागीं उलयता सर म्हणटा आमी सडवंदराक आशेतले हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाबा भयणीनो आज म्हजे ती आनी तुजे ती ही तान आसा दय. आज आमी जेजू सरशी हांगासर आयल्या. आराधन म्हणलें हे बांयचे खाटी ही बांय खुरपेची बांय ही देवाची कृपा हांगासर आसा आनी ह्या बांयतलें झरींतलें उदक ओडूंक आमी हांगासर आयल्या. कित्याक आमी तकल्या आमकां हे संवसारी जिविताची पुरासन जाल्या. आमी संवसारी जिविताच्या कश्टांची पुरासन जाल्या. संवसारी जिविताच्या टेन्शनाची पुरासन जाल्या. संवसारी जिविताची ह्या संवसारी ओडण्याची पुरासन जाल्या आनी आमकां पुरो जालां जिवीत ते बोटी तकल्या आमी त्या देखून हांगासर आसा बरोवसो हांव जिवीत सोडो मुझे सरशी येता तो केदींच तानेवचो ना. मुझे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. जिविताचें उदक आमी पियेवया. ह्या झरी लागीं आमी या बाबा भयणीनो आज आमी ह्या आराधन जावन येता आसतना सगळ्यांनी झरीचें उदक पिवन वच जाय. आत्मीक जिविताचें झरीचें जेजू म्हणल्यार जिवतें आत्मी ताणें दिवचें आत्मीक जिविताचें झरींतलें उदक आज आमकां सगळ्यांक हांगासर आसल्यांक आनी कोण तुमी खास पळया आराधनान ह्या टीव्हीर माध्यमांत युट्यूबार तरी एक जायतें पळयतात ह्या दिसांनी आनी कितल्या जाणांनी आज ह्या जिदुतावन जिवी सोडलां. हरेक राखो रावता ह्या आराधनाक युट्यूबार आनी टीव्हीर आनी थंयच जेजू जिविताचें उदक दिता तुमकां. बरवशान आमी तयार जावया. जेजू आमचे मदें आपोवया.
सामरच्या बांयच्या काट्याकडे ती स्त्री गेली, जेजू तिका भेटलो. तर आमी सगळीं जेजू तरशी येवया आनी त्या जेजूक आमी भेटया. आराधन करया, आराधन करया, देवा बापा जेसू क्रिस्ता आराधना करया, आराधना मी करया. येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया. बाप पुता पवित्रत्या येया भजन करया, येया भजन करया, येया आराधन करया, येया आराधन करया, येया आराधन करया, येया आराधन करया. बापा पुता पवित्रत्या येया आराधन करया, येया आराधन करया. बाबा बहिणी, संतोषान आराधन करया. तुझ्या आनी तुज्या मुखार आसा तो स्वामी. कितलेशे लोकांक ह्या स्वाम्याक आराधन केलो. कितलीशीं जाणां येवन ताच्या पांयांक पडलीं. कितलीशीं जाणां येवन ताचे लागीं रडलीं. कितलीशीं जाणां येवन तांचे कश्ट ताचे लागीं सांगूंक लागलीं. कितलीशीं जाणां ते जेजूची उतरां आयकोंक लागलीं. कितलेशा जाणांक तांच्या पातकाची बोक्सांनी लापले. कितलेशा जाणांक निराश जाल्ल्या बरवसो लाभलो. जियेवया म्हूण तांकां भोगलें आनी जेजू सरशिंदी आयली. खुर्डो मनीसपर्यंत जेजूचे ताणें पळोवंक ना तरी फकत भावार्थान आयकून जेजू जरशी धांवन आयलो. खोडकार जेजू जरशी आयले. आरिगारीतल्या भावार्थान पाक्याचे नळे काडून सकला देव थंयसर ताका देंवयलो. असल्या भावार्थ्यांक जेजू मेळ्ळो. जेजूक ताणें सत मानलें. जेजू तावन जिवीत तांकां मेळ्ळें आनी जेजू तावन तांकां संतोश मेळ्ळो. आमी सगळे ते जेजूक आराधन करया. ते जेजूक आमी भेटया. ताच्या मोगांत आमी बरया. येया अर्गामी देव्या, येया अर्गामी देव्या. देवा बापा आमच्या दर्या, देवा बापा आमच्या दर्या. कृत्या ताची वाकणुया, येया आराधन करया, येया आराधन करया, येया आराधन करया,
येया आराधन करूया, येया आराधन करूया, येया आराधन करूया. बापा पुता पवित्रज्ञा, येया आराधन करूया, येया आराधन करूया. सुम्या, आमच्या काळजान तावन आमी तुजेर साथ मानता. जेसू, आज आमकां तुजे संगता रावूंक कितलो संतोष. सुम्या, त्या समार्याच्या स्त्रिये बरी जेसू, आमच्या जिवितांत आमी कितलीं जाणां चलवल्या, कुडीच्या ओडण्यांक चलवल्या. सुम्या, आमच्या संवसारी आशेक चलवल्या. सुम्या, या संवसारी जिविताच्या कश्टांनी आमी अडचल्या. पिडा शिडा म्हणल्यार त्या वचना पोंदा अडचल्या. जायते फावटी एकसूरपणाच्या त्या निराशेन आमी भरल्या. तरी पूण जेजू, तूं आमचो संतोष. तुजे लागीं उलयतना, तुका पळयतना, तुजे सांगत आयिल्लो वेळ करचयतना, तुजे लागीं मागतना, तुजे ह्या पवित्र सांगतपणांत ह्या उंड्या रुपार तुका देखतना जेजू, म्हज्या काळजांत संतोष भरून येता. कितें सुम्या तो संतोष हांव खंयच्या उतरांनी सांगू. सुम्या, सगळें म्हाका म्हजे जिवितांतले दूख विसरून वता. सुम्या, ह्या घडये तुजे सांगता म्हाका रावतना म्हज्या जिवितांत इतले समस्या एक घडयेन तकलेर बरो सकलाक देवान गेल्ले बरी भक्ता. सुम्या, तुजे सांगता रावतना त्या देखून जेजू हांव आयला ह्या सांजेच्या घडये. सुम्या, तुजे सांगता रावंक, तुजे कडेन उलोवंक, तुजे कडेन म्हजें जिवीत वांटून घेवंक, तुजे कडेन म्हजे कश्ट सांगूंक, तुजे लागीं म्हजे पातकेचे भोगसाण मागूंक, तुजे लागीं म्हजी दोळ्यांतली दुकां तुजी रोडोवंक. सुम्या, हांव हांगासर आयलां. सुम्या, आज म्हजें जिवीत तुका समर्पिता आनी तो वेळ जेजू तुजे सांगता करसिता आनी जिवीत जेजू तुजे तोंडाचो आशीर्वाद जेजू. येया आराधन करूया, येया आराधन करूया. देवा बापा आमच्या धन्या, सर पडून ताचो आदार माग्या. येया आराधन करूया, येया आराधन करूया, येया आराधन करूया, येया आराधन करूया. बापा पुता पवित्रज्ञा, येया आराधन करूया, येया आराधन करूया. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 इकडे बोर आमचे मोत सगळे सामार्याच्या बायांच्या खाट्याकडे वरया.
एक घडी बोरो बांयच्या काट्याचेर थंयसर जेजू येवन बसला. पुरा सण धरली ताका. ताचे शिस कांय उंडो आडया म्हणून पेंटेक गेल्यात आनी जेजू एकलो मात्र त्या बांयच्या काट्याचेर बसला. त्या जेजूक आमी पळोवया. आमच्या आत्मीक दिश्टीन आमी पळोवया जेजूक. आनी तेणें अन्यका कुशीन एक स्त्री थंयसर येता कळसो आनी दोरी काण घेवन. आनी त्या बांयतलें उदक ओडच्या खातीर थंयसर येता. ही घडी भर ह्या स्त्रियेच्या जिविताक आमी या. जशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ही स्त्री संवसारी जिविताच्या ओडण्यानी सांपडली जावं करून ती जाणा आसून वा नेणा आसून तिचें जिवीत काळोखाचें जिवीत जाल्लें उजवाडाचें. तिका म्हणजे सक्कड येवच्या वेळार तिका उदक ओडूंक येवंक जावंक ना. दनपाराच्या भरार थंयसर त्या गांवांत भायर कोणी येना. त्या वेळार कोणूच नासल्या वेळार ती उदक ओडूंक म्हूण थंयसर येता आनी बांयच्या काट्या कडेन पावता. एका लेखान तिका येवंक हांगासर तिची आत्मीक ओडणी ओड हाडटा. भविष्य ती नेणा आसली ती कित्याक आयना म्हणून उदक करून ती आयिल्ली. पूण तिचे आंतरीक जिवितांत भविष्य ती चिंतली. म्हज्या जिवितांत हांव निराश जाल्या. म्हज्या जिवितांत म्हाका बरें जायचें. म्हज्या जिवितांत हांवें ह्या संवसारी जिवितांत भायर जाय. म्हज्या जिवितांत हांवें त्या देवाक आराधन करी जाय. चडवंद राग हांवें पळय जाय. तिची आशा तिच्या काळजांत आसली. आनी हें काण घेवन त्यो ओडण्यो काण घेवन ती बांयच्या काट्या कडेन येता आनी जेजूक ती भेटता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणी, आज आमी हांगासर आसा. भविष्या आमकां त्या स्त्रियेच्या जिविताची एक चरित्र आसली. तिची चरित्र हांवें आतां तुमकां सांगले बरी. जावं पुरो काळोखाच्या जिविताची चरित्र, तिच्या जिविताच्या एक वायट जिणेची चरित्र आसूंक पुरो. ह्या अनेक भशेन तिचे दुर्बळकाचे चरित्र, तिचे कश्ट सगळे, तिचे जिविताची चरित्र काण घेवन ती त्या बांयच्या काट्या कडेन आयली. आनी आज आमी हांगासर आयल्या आमची चरित्र काण घेवन. कोण जाणा बाबा भयणी, तूं आनी हांव आमचे भितर कितें जावन आसा, आमचें थंय कितें आसा. म्हजे लागीं कितली संवसारी ओडणी आसा, म्हजे लागीं कितली पातकाची ओडणी आसा, म्हजे लागीं हांवें कितल्यो वायट करण्यो आदारल्यात, म्हजे लागीं कितली आशा आसा, म्हजे लागीं कितलो राग आसा, म्हजे लागीं कितलो द्वेश आसा, म्हज्या जिवितांत कितलें खोटेपण आदारलां, म्हजी चरित्रां कसली, म्हज्या जिवितांत हांवें कोणा विरोध अन्याय केला, कोण कितें मोती वायट चिंतना घेवन. बाबा भयणी, हांव आनी तुमी कोणूच आमी नेणा आमची चरित्रां. आनी आज सामारियाच्या बांयच्या काट्या कडेन जेजू पत्रशी पावल्ल्या स्त्रिये बरी आमी हांगासर आयल्या. सोम्या लागीं आमी आमच्या जिविताच्या सोम्याक आमी देखच्या खातीर, त्या खातीर बाबा भयणीनो आमी सोम्याक सांगया, सोम्या आमी तुजे सरशी येता. तुमची साप सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या तू जिविताची झर देखून. सोम्या सरशी आमी येता. सोम्या तू म्हाका सोदून आयलाय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या तू म्हजो मोग करताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या म्हजी बाचावी तूं आशेताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या तू म्हजो सरवणदार देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या म्हजी सक्कड पिडा तूं गुण करताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या तू म्हजे कश्ट सगळे हाडू करताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या तू म्हजी सगळी मागणी आयकताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या म्हज्या जिवितांत तू म्हजे सांगता समकताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता. सोम्या म्हजे निराशपण आनी एकसरपण तू कान उडयताय देखून. सोम्या तुजे सरशी आमी येता.
सौम्या तुवें समळ्ळी ह्या कश्ट जातले न्हू आनी वजान वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो तुवें अशें मुळाय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या तकलेल्यांक तुवें विशय दिता म्हूण तुवें सांगलाय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या कोणीय सांडरी हांव तुमकां सांडिसोना म्हूण तुवें सांगलाय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या उंड्या रोपा काल तूं म्हाका जिवीत दिताय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या ह्या जिविताच्या उंड्या रोपार म्हज्या जिवितांत तूं संगतपण दिताय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या ह्या साक्रामेंताच्या आराधना मारिपात म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब तूं स्पर्श करताय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या म्हज्या काळजांत ह्या घडये कितें गुंडाय तुमची चिंतना म्हजी बोगना जात ती सगळीं तूं समजताय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या म्हज्या जिवितांत हांवें केल्ली सकट पातकां तूं बक्षिताय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या जेजू खरें जिवीत तुजें ती आमकां मेळटा देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या तुजी मोलादी पुत्रां ती म्हाका जिवीत दितात देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता सौम्या म्हजें जिवीत तूं सगळें पवित्र करताय देखून सौम्या तुझे सृष्टी आमी येता भावा भयणी कितलो संतोष सौम्या चर्ची येवचो त्या सामार्याच्या स्त्रीक जिवीत सगळें सौम्या दर्शन बदललें तर आमी सक्कड आतां गीत गावया आनी आमची आशा सौम्या ते येवच्या खातीर उसारया संतोशान आमच्या काळजांत तावन अमर जीविताचे सरी सरशी आमिया आमिया अमर जीविताचे जरी सरशी आमिया आमिया तमनतली ही भोगतान बागो आमिया आमिया ताबनतली ही भोगतान बागो आमिया आमिया दुडून असताना विकते परिकर नास्ता पिये दुडून असताना विकते परिकर नास्ता पिये ससनक बाळच्या कानाक लाले आमिया आमिया ससनक बाळच्या कानाक लाले आमिया आमिया जेजू जिविताचो उंडो ताका सेवची भुकेवची ना जेजू जिविताचो उंडो ताका सेवची भुकेवची ना ताचे रगत करेस पिवण संवत्सराक दिता जीव त्राण ताचे रगत करेस पिवण संवत्सराक दिता जीव त्राण जेजून दिवचे उदक पियेवची तिखे दीस ताणेवची ना जेजून दिवचे उदक पियेवची तिखे दीस ताणेवची ना तांचे भितर सासणीक जिणयेची वळटेली जरवू माळ्या तांचे भितर सासणीक जिणयेची वळटेली जरवू माळ्या अमर जिविताचे सरी सरशी आमिया आमिया ताबनतली भुगतान बागो आमिया आमिया दुडून असताना विकते गे परिकर
रस्ता पिये ससना पडच्या कानाक लाले आमिया आमिया ससना पडच्या कानाक लाले आमिया 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 जेजू समालेच्या स्त्रियेक म्हणालो स्त्रिये म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी जिवीताची झर जावन तो जेजू म्हणटा स्त्रिये म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी कितें गजाली जेजू ताणेल्लो बाबा भयणी पवित्र पुस्तक आमकां सांगना त्या स्त्रियेन जेजूक बांयतलें उदक व्हडलें कळशांतलें तीक जेजू पिवंक दिलें ना जेजू विचारता म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी कसलें उदक उदक बाबा भयणी गुर्त जिवीत असो एक जड पळया तें उदक घालना जाल्यार तें भोंवता एक मनीस उदक ना जाल्यार तो सुकोन वता मरता एक रोग उदक ना जाल्यार सुकोन वता जिवीत उदक जिवीत दिता आनी जेजू विचारता स्त्रिये लागीं तुजें जिवीत म्हाका दी स्त्रिये तुजें जिवीत म्हाका तूं दी म्हाका पिवंक उदक दी म्हाका बांयतलें उदक नाका म्हाका तुजें जिवीत जाय येदोळ म्हणसर संवसारा खातीर जियेलाय येदोळ म्हणसर संवसारी ओडण्यानी जियेलाय येदोळ म्हणसर वायट जिणी जियेलाय म्हाका आनी तूं म्हाका जाय जय जिविताच्या कृपेच्या जिविताक तूं ये म्हाका तें उदक जाय आज ह्या घडये बाबा भयणी आज जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं विचारता म्हाका पिवंक उदक दी म्हाका पिवंक उदक दी आज म्हज्या लागीं तुजे लागीं विचारता म्हजे जिवितांत जेजूक जाय बाबा भयणी जावं पुरो हांव म्हजे चरित्र ते स्त्रिये बरी दैती वायट चरित्र आसूंक पुरो येदोळो हांव सुकून पडना जावं पुरो म्हज्या जिवितांत हांव दैत्य बरी देवातां पयस केला जावं पुरो पूण देवाक म्हजें जिवीत जाय कित्याक देवाक हांव मोला दीक सोम्याक हांव मोला दीक जेजू म्हाका आनी तुका विचारता म्हाका तुजें जिवीत दी ह्या घडये बाबा भयणीनो आमचें जिवीत ताका समर्पया आमचें जिवीत जेजूक जाय आनी तें जेजू आमचे जावन आशेता आनी ते आमी ताका समर्पया तुमची साप सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत सोम्या आमी तुका समर्पिता तुवें आमकां दिल्ली संवसारी दिरवी आनी ग्रेस्तकाय सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां तुवें जिवितांत दिल्ली सर्व देणी सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्लो हें सोबीत कुटाम सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्ली आवय बापय सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्ली आमची भाव भयणी सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्ली बुदवंतकाय सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां तुवें दिल्ली धार्मीक वडिलां सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्ली आमची इश्ट मंत्रां सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां तुवें दिल्लें आमचें घर बदीक आस्त सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या तुवें आमकां दिल्लें आमचें काम सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां तुवें दिल्ली आमची शेजारी सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां तुवें दिल्ली विविध नमुन्याची कश्ट आनी पिडा सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमी ह्या संवसारांत तुजे विविध तरेचे कश्ट आनी नश्ट सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमचे रली विविध तरेचे अनुभवां सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमी पुडकरचे विविध समस्ये सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां तुवें दिल्ली भुरगीं बाळां सोम्या आमी तुका समर्पिता
समर्पिता सोम्या आमकां संवसारांत तुवें दिल्ले ते मिसांव सोम्या आमी तुका समर्पिता सोम्या आमकां दिल्ली आमची अस्कत जिणी सोम्या आमी तुका समर्पिता आमी समर्पिया सोम्या समर्पिता जेजू आमचे जिवी समर्पिता जेजू आमचे जिवी सांडून पातकी जिणी नितळ कर म्हाका सांडून पातकी जिणी नितळ तूं कर म्हाका गे सोनिया गे तूं म्हाका काळीज आमचें दिता हांव तुका गे सोनिया गे तूं आमकां काळीज आमचें दिता हांव तुका इकडे बोर बी रवया देवाचे उतर आमी इकडे बोर आमचे काळीज मोन सगळे समरेच्या बांयच्या काट्या कडेन व्हरया सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसो तुमचे सवय आसो जवळ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सोमिया तिने म्हळें तुजो देव हांव एक समार्याकार तर तूं येला म्हजे लागीं पियोंक म्हाका चेमल्यारी कशें जो देवाकडे संवार्याकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातल्लो जेजून तिका जाप दिली देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताच्या लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दिता आसलो स्त्रियेन म्हळें सैवा तुज्या लागीं कळसो ना दोरी ना बघ बांय बराबर गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान आनी ताची भुरगीं म्हळ्यार गोरवां प्रास गोरवां वासरां सगळीं ह्या बांयचें उदक पियेल्लीं तशें जाल्यार पुर्वजां प्रास तूं व्हरतो काय जेजून तिका जाप दिली हें उदक पियेलो एकलो परतून ताण येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो केदींच परत्यान ताणें वचना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन चस्तीक जीव येता उमाळून वाळटलें ती स्त्री म्हणाली की सैबा म्हाका दी तें उदक आनी तोड जेजून तिका म्हणलें वच तुज्या घोवाका पळोवन हाडय म्हाका घोव ना म्हणाली ती जेजू तिका म्हणालो तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां आसा तुका तोय तुजो घोव न्हय स्त्रियेन ताका म्हणें सायबा तूं प्रावादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता समार्याच्या बांयच्या खाट्या घडी एक घडी बोर थंयसर आमी या जेजून त्या स्त्रिये लागीं पिवंक उदक विचारलें आनी स्त्री म्हणा लागीं तुका म्हज्या लागीं उदक पिवंक विचारूं लज दिसना तुजो देव हांव समार्याकार आमी उलयना आमकां राग येता बाबा भयणी आज मनशामध्ये राग द्वेष जिद्द हागे आज आमकां पयस व्हरता त्या दिवन आमकां जिविताचें उदक पिवंक जायना आज आमी मनशां देवातान पयस जावं कित्याक जेजून म्हणली उतरां माथेवाच्या वांजेला म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणी कितें तुवें केलें म्हाका तुवें केलें जर तुज्या जिवितांत तूं राग दवरून बसताय मोतीन द्वेश दवरून बसताय तुज्या सदरा लागीं दुस्मान कुटुंबाच्या लागीं दुस्मान पेल्या लागीं दुस्मान तुज्या काळजांत द्वेश आनी राग दवरून बसताय आनी तूं म्हणटाय हांव एक जुदेव हांव एक समार्याकार तूं एक जुदेव तूं देव आनी हांव मनीस
तुझे पाता करणे तू वाहून रावलाय देवा मुखार म्हणटाय हांव मनीस मनशान पाता करतना गेले मनीस तूं देव हाका म्हाका व्यत्यास आसा बाबा भयणी आज म्हजें जिवीत तशें जालां कितलीं जाणां आमी देवातून ह्या कारणा खातीर पयस आसा आज आमचे जिवीत देवातून पयस आसा कित्याक आमी भेद करतला देवा लागीं आमचे लागीं अंतर केला कित्याक आमी मनीस म्हणून आमी पथकान आमी जियेता देवातान आमी आमी ताका जस्टिफिकेशन दिता मनीस आमी अस्कत आमच्या पाताक आमी आनीक समर्थन कर रावता आमचो राग समर्थन कर रावता आनी देवातान पयस रावता पेल्या हातान पयस रावता जिविताचें उदक आमी कशें पियोवचें परत्यान ती स्त्री मुखार म्हणटा तुज्या लागीं कळसो ना बांय गुंड आसा दुरी ना उदक कशें काडटाय तूं खंयचें उदक दिताय जेजू म्हणटा तिका तुका जिवीत देणें देवाचें देणें कितें म्हण कळ्ळें जाल्यार तुजे लागीं उदक विसरता कोण म्हण कळ्ळें जाल्यार तुमचो तुजे लागीं उदक म्हजे लागीं उदक विसरती आसली तुजे लागीं कळसो ना दोरी ना बाबा भयणी आज आमी मनीस असल्या अहंकार आनी गर्वान भरल्या आज त्या देखून मनीस देवाक वळखना देवाचें देणें म्हूण मनीस समजूनात आज आमी जिवंत आसा जाल्यार देवाचें देणें म्हणून आमी समजोंक ना आज एक म्हूण जेवता जाल्यार देवाचें देणें म्हणून आमी समजोंक ना आज आमकां इल्लें आस्तवदीक आसता जाल्यार देवाचें देणें म्हणून आमी समजोंक ना आज जिवीत सुदातार देव म्हणून समजलें जाल्यार आमी देवा लागीं कालते जावन मागतातल्यान देवा हे म्हजें न्हय हे म्हजें जिवीत न्हय तुवें म्हाका राखा दय सोम्या आज मनीस संवसारान तितल्या गर्वान हंकारान बरोवन लढाय कर मनीस आज एकामेका द्वेश असल्या जिवितांतून पयस ते आसले देवा मुखार पांयां पडटे आसले देवाच्या सोम्याच्या पांयांक पडटे आसले आज मनीस देवातून पयस आसात कित्याक आमी गर्वान आनी हंकारान बसले भरल्या म्हजे लागीं म्हजे लागीं दोरी आसा म्हजे लागीं कळसो आसा तुजे लागीं कांय ना दोरी कळसो म्हजे लागीं पयशे आसात म्हजे लागीं अधिकार आसा म्हजे लागीं नांव आसा हांव बुद्दोवंत हांव हुशार म्हजे लागीं आस्त आसा वदीक आसा पांय पडची गरज ना म्हजे लागीं कळसो म्हजे लागीं दोरी आज आमचें संवसारी जिवीत आमचो कळसो आनी दोरी जाला आनी अहंकार आनी गर्वान भरल्या देखून आमकां जिवीत मेळना देखून आयचो संवसार ह्या रितीन चलता देखून भाव भयणीनो देव आज मनशां तकली भागावंक करता कित्याक पावस येता कित्याक अनभर येतात कित्याक घडता चितीनातले घडी आत्तां गुडे वळटात दर्ये पेंट वळटात हे आत्तां आमी एक टीव्ही दृश्यां पळयतना आमकां बेनिसता ह्या दिसांनी पावस आनी अनवरां एका वयर तेच जातात कोरोनाची पिडा कितलो लोक मेलो कित्या खातीर मनीस कर्मान भरला म्हजे लागीं कळसो आसा म्हजे लागीं दोरी आसा हंकार आनी आज देवान मनशां मुखार कालते जायचें पडलां आज मनीस समजता बाबा भयणी म्हजो कळसो ही उपकार ना म्हजी दोर ही उपकार ना जिविताचें उदक म्हाका देवातान मेळटा संवसारी जिवांतलें न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून बाबा भयणीनो आज आमी जिविताच्या सोम्या तरची वचोंक जाय आज आमी देवाचो जेजू तरची वचोंक जाय आनी जेजूतान ते जिवीत जोडूंक जाय स्त्री म्हणाली तर म्हाका तें उदक दी तें म्हाका उदक जीवन तें पियेवन तें उदक दी जिविताचें उदक दी आनी म्हाका ह्या बांय कडेन येवची गरज पडची ना कळसो आनी दोरी कडेन हांगा येवंक गरज पडची ना म्हाका तें उदक दी आनी जेजू म्हणालो वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड म्हाका घोव ना म्हणाली ती तुका घोव ना म्हण म्हाका एक गोत्त आसा तुका घोव ना म्हण म्हाका एक गोत्त आसा येदोळ तुका पान जाल्यार आतां एकलो सोवो तोय तुजो घोव न्हय दोन गाण गेल्लो बाबा भयणी आज आमची परिस्थिती अशीच आमकां आमी दोन गाण गेल्ले आतां दोन गण गेल्ले घोव दोन गण गेल्ले बायलां म्हळ्यार आमी संवसारी जिविताच्या दृश्टी बरी बायल म्हणजे आमी आमचे पयशे आज आमचो घोव आनी बायल जाल्यान आमचे संवसारी दिरवें घोव आनी बायल जाल्यान आमचो अधिकार घोव आनी बायल जाल्यान आनी आमी हे दोन गण गेला देवाचो जागो आज आमी तांकां दिला
पयशांक दिला, वस्तूंक दिला, संवसाराक दिला, आमकांच दिला तो डेपुटी. आमी हे आमचे दोन काडून गेल्ले गो संवसारांतले एटॅचमेंट म्हणटा आमी खंयच्या लब्धले आपल्या खंयच्या संगतीक आमी लब्धले ते आमच्या गोवांनी भायल कितली जाणां आसात आमचे मदें. सोडूंक नाका. पयशे पयशे आस्त बदीक आका अंटून रावतात. त्या पयशांक जीव दितात. एक म्हूण सोडिना, मरतना कांय उरोंक ना, तरी पूण तातले भायर येवंक जायना. समाजाची स्त्री बरी. भावा भयणीनो, असल्या परिस्थितींत देव बचाव करूंक शकना. जिविताचें उदक जाय, गोवाक आपोवन हाड. तुजें जिवीत देवाक समर्पी. कितें तुजें म्हूण दवरलें पळय तें दोन घाण गेल्लें तें सोम्याक दी. सोमी तुका उणें करिना. जर तें तूं करिना जिविताचें उदक तुका कशें मेळटलें. त्या वखद देखून भाव भयणीनो, जेजू आज ह्या घडी आमचे तावन आशेता. आमी सगळ्यांनी ताचे सरशी हेच्या खातीर. तर आज आमी सगळे सांगया, तुमची जाप सौम्या आमकां बक्षी. सौम्या आमकां बक्षी. सौम्या समाजाच्या स्त्रिये बरी आमी जियेल्या काळोखाच्या जिविता खातीर सौम्या आमकां बक्षी. आमी फातकी म्हूण जाणा आसून आमी फातकी म्हूण वळखनातल्या खातीर सौम्या आमकां बक्षी. जिणेंत आमी दाखयल्ल्या कपाटपणा खातीर सौम्या आमकां बक्षी. आमच्या जिवितांत आमी हरामशांत राग द्वेष हागे जिद्द आमी दवरले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. गर्वान आनी हांकारान आमी भरिल्ले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. अधिकाराच्या आमलान आमी भरिल्ले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. समाजाच्या स्त्री बरी संवसारी वस्तू आनी पयशे आनी ग्रेस्त लाभ धरले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. ह्या समाजाच्या स्त्रिये बरी आमी जिवितान आमचे हट्टीपण दाखोवन आमकांच आमी सगळे आमी आमच्याच वाटेन आमी चलले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. आमी कांयच न्हय तरी आमी दाखयल्या संवसारी वडपणा खातीर सौम्या आमकां बक्षी. समाजाच्या स्त्रिये बरी नाकावर संवसारी संगतीचेर आमी भरवसो दवरले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. तेणे 6 जाण गोवतून काण गेले बरी आमी पयशे आस्त बदीक भांगर जागो अधिकार हे पुरो असल्या गोव आनी बायल आमी दवरून काण गेल्ले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. तुका दिवचो जागो आमी संवसारी संगतीक दिल्ले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. पश्चाताप पावून आमी पातक रडून फाटी गेल्ले खातीर सौम्या आमकां बक्षी. हे घडी पर आमी सांगया सौम्या आमकां बक्षी. कैसर वसो तांबो मुजी आत्मिकतान तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार. कैसर वसो तांबो मुजी आत्मिकतान तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार. मागया आमी एक घडी बोरावी थोड्या इराद्यां खातीर मागया. पयल्या सुवातेर आमी पवित्र सभे खातीर मागया भाव भयणीनो. आज पवित्र सभा जिविताचें उदक दिवची झरीची बांय जाय. भावा भयणीनो, आज सगळ्या लोकांन सगळ्या संवसारांत जेजू चर्ची हे जाय तर आमची पवित्र सभा पवित्र निजाकी पवित्र जाय. हर एक पाप साहेब बतावनो दर बाबी साहेब आमकां पवित्रपणाचें देण तांकां दिलां आनी आमी तसो फाटलाव करना देखून आमी हर एकल्यांनी ह्या जाग धार्मीक आमी सकट हर एकली सांगाता मेळोवन बेसाहेब आनी बापसाहेब संगे मेळोवन ते पवित्रपणाचे जिवीत जिवंक आमी देवाची कृपा मागया. पवित्र सभा आयच्या संवसारार जिवीत दिवची जर जावन दी. सोम्यान दिल्लें जिवीताची जरेचें उदक आज पवित्र सभेतान वाळसय बाबा भयणीनो.
आज आमी अस्कस जाल्या दैत्य बोटी आज पवित्र सभा अस्कस जाल्ले बरी दिसता आमचो भावार्थ उणो जाला कितलेशे कडेन आज भावार्थ समजून पयस वेतात कितलेशे कडेन मागणें उणें जाला आज पवित्र सभेची हस्कत काय दैत्य बोटी हेरांक आमचे वयर अधिकार चलोवंक कारण जाल्या ह्या खातीर आमी मागया हाचे सांगता मागया भाव भयणीनो ह्या दिसांनी मतांतर विरोधी कानुनान कितलेशे कडेन कातोलीक सभेच्या आमच्या देश जिंत उडपी देश जिंत हर एक कातोलीक सभेच्या घटकांनी आज देशीक मनावी दिल्या आमच्या चीफ मिनिस्टर पावोवंक मतांतर विरोध कानून हाडचे ते लावोवंक कित्याक आमचेर घरसनांतलो हल्लो करून आमकां खंयच्याय रितीन आमचेर कश्ट नासली बरी करच्या खातीर आज अशें असले मनावी दिल्या आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आमच्या मुखेलमंत्रीन आमच्या सरकारान आमकां क्रिस्तांवांक समजोवन बऱ्या तरान आमकां जियोवंक सोडच्या खातीर मागया बाबा भयणीनो हे घडयेवर आमची मागणी दोनी सोम्या लागीं मागया आनी ताका भेटून दिवया सोम्या ह्या आमच्या मागण्याक पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घालचेजो आनी आमचेर आशिर्वाद पवित्र सभेची विघ्नां अनवर निवार आमी सकट पवित्रपणान जिवोवंक आ सगळी पवित्र सभा भावार्थाचे पवित्रपणाचे एक बोळादी खातीर जावं दी सोम्या तुज्या हाजीरपण ह्या पवित्र सभेन आमची ती दिसून येवच्या खातीर जेजू आमी मागता जेजू तुजी उतरा तालेल्या उदा जेजू तुजी उतरा भुकेल्या जेवा जेजू तुजी उतरा मेलेल्या जिवी मागया आमी ह्या घडये कोरोना पिडा परतून इल्लीशी तेणे हेणे आज सोडून येवची दिसून येता थकोन गेल्या आमी बाबा भयणीनो ही पिडा परत्यान येनाशें सुमिजे तूं क्रिस्त काकूल दाखोवन दी आज समजे एका पिर्ग जयंतीक तावन म्हाका ऑर्डर फोन आयलें कदमसो हे आमचे घरचो सांदो येयलो सिरियस आसा ऑक्सिजनार आसा कोरोना आमच्याच पिर्गेजेंत आसा बाबा भयणीनो आमचे बुद्धीन आनीक आसा थोडे कडेन आजकाल टेस्ट करिनात पूण आनीक रिस्क आसा जर्मनींत हें कोरोना मस्त सडलां आनी हे थोड्या कंट्रीनी सोडून आयलां आज परत्यान दर तरी पिडा येत आमी मस्त कश्टार पडटले सगळ्यांक पुरो जालां येदोळो कश्ट सुसून पुरो जाला ह्या कोरोना वरवीं मागया जेजूची काकूळ सोम्या तुजें आमी रगत अभिषेक कर सगळ्या संवसाराचेर आमच्या गांवाचेर भायल्या हर एका गांवाचेर सोम्या ह्या पिड्यान ते निवार ह्या पिडा आमकां येवन जावन दी सोम्या येना जावन दी म्हण मागया आमी आज प्रत्येक तरान पावसांनी आवरां संपटल्या खातीर पावस पडूनच आसा आमकां ह्या दिसांनी हांगाच तितलो आमकां कळना पूण तमिळनाडू आंध्र आनी इशीन आमच्या नॉर्थ कर्नाटक इतर टाक्यांनी भाव भयणीनो पावसा वरवीं वीज बोडी जावन येता नाश जावन येता सगळें बेड्या नासतना घरां पडटात बिल्डिंगां पडटात वाळोवन येते जाता लोकांचें जिवीत इतलें कश्टाचें जालां बाबा भयणीनो मागया तांचे खातीर देवाची काकूट मागया दुर्बळो लोक मस्त कश्ट जाता आज त्या लोकांचे कश्ट पळोवंक तांगरांत आमकां तर आमी तांचे बजत विशेष रितीन मागया पिडेस्तां खातीर मागया भाव भयणीनो दैती पिडेस्तां आसात विविध रितीन पिडेन कश्ट जातात कितल्या नमुन्याची पिडा हात मनशाक आज पोतरेन गेल्यार आज कॅन्सर पिडा कॉमन जावन गेल्या कोण आपणयल्यार कॅन्सर आयकून पुरो जाता लोकांचे कश्ट आनी कितें नवे नवे पिडा थोड्यो हे देशान भुरगें कालेक पर्यंत पवले आमी 2 वर्सांचे बाबा भयणीनो कसले खंयच्यो पिडा तरणाटी मोले वतात हार्ट अटॅक आनी कितें असल्या पिडे वरवीं मनशां कश्ट जातात आज तरणे जीव बली जातात देवाची काकूट मागया सोम्या काकूट कर पिडा आसल्या काळवडे जेजू आमकां एक बरें समाधानाचे भलायकेचे जिवीत जेजू आमी तिका जीव आमकां आदार दी सोम्या तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका पिडेस्ता खातीर हर एकल्या कश्ट तरेचो उडास काड ह्या घडये तांचे खातीर मागया
Rakamka to rakamka somya, rakamka to rakamka somya. हरिये घडी तू आमचे संगी राव, राखमका तू राखमका सोनिया. आमच्या शरीरांत बसत मागया भाव भयणीनो, परच्या आयताराच्या आराधना उपरांत म्हाका इतले परतोन फना इतले इरादे आयले त्या आत्यांत सक्कड कितले म्हणजे कश्ट आसले ते कळटात. मनीस कष्ट मस्त जाणां कश्टांत आसात भाव भयणीनो. आज आमी मागचे जेजू कडेन मागचे भावार्थ दवरून आमी भावार्थ मागल्या जेजू कंडिशवनी दिता. भाव भयणीनो, पोरी भयण म्हाका फोन करून सांगले, फादर हांवें तुमच्या आराधनाच्या मागण्याचेर विश्वास दवरलो, मस्त कश्ट जाली हांव, पूण सोम्या हांवें ह्या आराधनांत जरी एक आयत सुखन आसतना ह्या आराधनांत भाग घेतलो. फादर हांव बरी जाली, आतां म्हाका इतली हांव समाधानान आसा. आनी कोण पोर बेंगलोरतल्यान म्हाका फोन करून सांग लागली, फादर आमी तुमकां मेळटा, कित्याक आमकां उपकार पडून जाय तुमचो, आमी इतली बरी जाणां एक तुमच्या आराधनांत आमी भाग घेतल्या आनी ताचे उपरांत आमकां समाधान जालें. कितलींशीं आमचीं कामां चिंतूंक घातल्या तसलीं कामां जालीं. भाव भयणीनो, आज कंडीस हांव इतलीं बरी हर एकलीं जायतीं बरीं जातात. देवाक आमचो भावार्थ दय, साक्रामेंतांत जेजूक आमचो भावार्थ दवरया. ह्या घडी आमच्या घरांत आमचो मागया, तुमच्या तेसां उडास करा, तुमच्या घरच्या कुटुंबाची तेसां उडास करा. कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलें सक्कड तेसां उडास करा. ह्या घडये जेजू भेटोवया. आनी आज ह्या पवित्र आराधनांत भाग घेतली तुमी आनी कोण माध्यमांत भाग घेतली हर एकलीं, त्या घडये भाग घेवचे घडये जेजून तिकडे मागा, विश्वासान मागा, भावार्थान मागा. जेजू खंडीत आदार दितलो. मुंबयतून ग्लाडीस म्हणली भयण, तिका आपणा भितर मस्त भंय दिसता. तिका ती जेजू म्हाका मस्त धैर्य दी म्हणून म्हाका फादर म्हजे पासून मागा म्हणून तेणें बोल लागली. बेंगलोरांतले तिचे 1-2 प्लॉट आसा ते विकून वेच्या खातीर तिणें मागोवंक विचारलां. आनी तशेंच ती मस्त टेन्शनार आसा, तिचें टेन्शन पयसांक मागता. एका भयणीक सांत लुईस कॉलेजींत इंटरव्यू जाला, एक बरें काम मेळो दी म्हूण सोम्या तुजे कडेन मागता. जेजू ही मागणी स्विकार कर, तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू. एका कुटुंबान खाणगिवच्या एका घराचे रेकॉर्ड बऱ्या तरेन मेळोवंक आनी लोन पास जावंक त्या कुटुंबाचें जेजू तुज्या पांया तळी ताची विनंती दवरल्या. सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल. मंगळूर जेप्पू एका भयणीचे फ्लॅट सोम्या जायतो तेम ती मागोवंक विनंती करता. जावं तुजी खुशी विकना आमी नेणा खंडी जावन तूं करतलो म्हणजे बरवशान ती परत्यान तुज्या पांया कडेन सोम्या हे इरादे दवरता. कुंदापूर विक्टर डिसोजा म्हणलो भाव कठीण पेंटा दोगीन कश्ट जाता. सोम्या ताका आपड आनी गूण कर, बरो घर जेजू ताका. शोभा म्हणली पयलीं कुंदापूर तो सोम्या तिका तिच्या घराचें काम जालें आसल्यार सगळ्यांनी इलेक्ट्रीक कनेक्शन बाकी आसा तितले प्रॉब्लेम जाल्यात ताजे तो निवार. आनी तिच्या पुताक एक बरें काम ना, हें काम मेळ्ळें अशें कर म्हूण तुज्या लागीं मागता. आनी एक भयण सोम्या एक बरें काम मेळच्या खातीर तुज्या लागीं मागता. सोम्या तुज्या पांयां तळी. फातिमा म्हणल्या भयणी सोपती पॅरालिसीसान कश्ट जाता आनी तो बरो जावंक आनी घरांत तितल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळूं दी म्हूण सोम्या तुज्या लागीं ती मागतात. जेजू तांची काकूळ तूं कर. एक भयण सोम्या सवार तेम त्या उपरांत परत हांव वचूंक तिका विजा फावू जाली, विजा मेळ्ळी आनी ह्या खातीर अर्गां दिता. ती अर्गां येवंक लाभ तुका सोम्यान जेजू. आनी भायर सरतना ह्या हप्त्यांत वाटेर कसलेच समस्या जायनासतना सगळे बऱ्या तरेन ती पावून हें बरें काम मेळचे खातीर जेजू तुज्या लागीं काकूळ ती विनंती करता. सोम्या तिची काकूळ तूं कर. राणी परस एक भाव सोम्या परस अवघडाक बली जाला. सोम्या ताका बरो कर, त्या अवघडांतलो ताका बचाव कर. सोम्या एक भयणीन तिणें दिलें रीण पयशे फाटी मेळोवंक आनी तशेंच हायवे ऑथॉरिटींतल्यान मेळोवंकाचें कॉम्पेन्सेशन मेळोवंक आनी काम करचे कडेन मेळोवंकाचे बेनिफिट्स बऱ्या तरेन मेळोवंक सोम्या तुज्या लागीं मागता. तुजी काकूळ तूं कर जेजू तिका तें मेळाशी कर. एक कुटां मस्त कश्टांत आसता जेजू. तांचेर अनुमार आयल्यात, खेळेंत ताका अरेस्ट केलां. आपणें कांय सूख करूं ना म्हण ती म्हणटा सोम्या. तूं जाणाय सोम्या ह्या कुटुंबाची काकूळ तूं कर, ह्या कश्टांत ताका भायर हाड. बोंदेल आयरीन बाय म्हणली पळय सोम्या तिच्या मेळ्ळ्या उपकारां बसत अर्गां दिता. अर्गां आनी लाभ तुका सोम्यान जेजू हे बरेपणाक तुवें केल्ल्याक तांकां.
प्रवीण म्हणल्या बाब जागेची एक रेकॉर्ड जेजू आणि की दैते सोम्या मार तिमतून कष्ट तरी एक रेकॉर्ड जेजू मेळाचे कर आणि तो जागो विकून वचचे कर सोम्या एक भुरगें ह्या दिसांनी सोलोनाच्या परीक्षेन बऱ्यातना पास जावंक मागता जेजू तुज्या कृपेन ते बऱ्यातना शिकोवंक करपा दी एक तरणाटो वॅक्सिन काडून घेवन भियेता तिच्या देखून हांव परत फादर मागा तेजे बसोत हे वॅक्सिन काडून घेवन ताणें धैर्य ताका धैर्य मेळच्या खातीर वाल्यांची एका भयणीक आपण बरी जाल्ल्या अर्गां दिता अर्गां दिवंक लाभ तुका सुम्यान जेजू आनी तिच्या पुताक एक बरें काम मेळोन बरें सांबाळ त्या कामान मेळोंक जेजू तुजे लागीं मागता एका भयणीची खोट केस जेजू मस्त वर्सान पाटी पडून आसा प्रत्येक तिच्या नवऱ्यात तिका मेळोंक तें कॉम्पेन्सेशन मेळोंक सेटल जावन तिचे कश्ट परिहार जावंक मागता जेजू तिका सुम्या तिचे काकुळट कर एकशें आशिकल्यान आशिल्लें काम मेळोंक जेजू तिका फावो कर एका भयणीक एक बरें काम मेळोंक जेजू ती मागता 2 वर्सां जावन एक काम आसलें बरें ना मस्त कश्ट जाता एक काम फावो कर एकल्याक आपणाक एक जिणी संगती आनी तशेंच कॅनडा PR मेळोंक आनी दुयेक ऑस्ट्रेलियाक वचोंक विजा मेळोंक मागता सुम्या हेचे आमच्या भयणीचे आशा पर्याय सुम्या जेजू तूं तांकां फळादी कर एकल्या बैला गांवाक वचोंक अशो आडकळी पयस जावंक प्रिन्स म्हणलो भुरगो बंदेलचो आस्पत्रेंत आसा कठीण शेत भरल्या हृदयांत सुम्या जेजू ह्या भुरग्याक राख कुटुंबाची गूण जावंक मागतात धडोवन तुजे लागीं कॅसिडी सुद्दां म्हणल्या भयणीची प्रेग्नन्सी बऱ्या तरान जावंक जाय जेजू राखून वर तिणें मागूंक सांगलें जेजू एक भुरग्याचें तेणें फावो करच्या मागोवंक सांगलें आनी आमी मागलें तुज्या पांयां तळी आज एक भुरग्याचें तेणें फावो केला तुवें आनी प्रेग्नन्सी सुम्या बऱ्या तरान जावच्या पासून जेजू तिका राखून वर एका काजरी जोड्यांक जेजू काजर जावन 2 म्हयने जाले मात्र आतांच काजर तुटचार आसा सुम्या हो काजरी बांद राख पवित्र केल्लो तांकां राखून सांबाळ मुंबई मोनिका म्हणली भयण तिसो बाळतेर बऱ्या तरान जावच्या बसो दिवच्या हप्त्यांत तिका राख आनी सांबाळ तुवें दैवी कृपेन तिका राख सुम्या नाकोडा म्हणल्या कडेन अशा एका इंडियन मिशनरी मेळ असो याजक कठीण आसवत आसा त्या याजका खातीर मागोवंक विनंती केल्या सुम्या ह्या याजकाचेर आशिर्वाद घाल ताका राख तुज्या याजकाक एका भयण आनी एक बाप पुरुशान म्हणलो भितर असो सुम्या ते कालचे अवघडांत पडला हेचे दिसा त्या अवघडांतले ताका राखून वर आनी बऱ्यात बेगीन बरो कर सुम्या ताका एका भयणीक कॅनडान PR मेळोंक आनी बरें काम आनी एक जिनिय संगती मेळो मागता जेजू तांच्या पासून सुम्या तर काकोट कर आनी एक जागे असो समस्या तांचो परिहार जावं तुज्या लागीं मागता जेजू सुम्या तांची काकोट कर एक भाव फाटल्या 20 वर्सां तावन विशेष रितीन सुम्या तो कष्टने आसा अल्कोहोलीक जाला लिवर प्रॉब्लेम आसा ह्या पियोण्यांतल्यान भायर काडून बरो जावंक मागता जेजू ताची काकोळट कर एका कुटुंबांत जेजू सक्कड सांदेंत वायट सवय पयसो न्हू कुटुंबांत मागलें व्हर्त सरच्या खातीर त्या कुटुंबाची वडिलां मागतात आनी तांचेर आशिर्वाद दियल कुटुंबाचेर आनी तांचो एक जागो बऱ्या मोलान विकून वचून जेजू तांकां फावो कर एकल्याक एक दुबयंत विजीट विजा आनी टिचींग जॉब मेळच्या खातीर मागता सांगात बरी भलायकी मेळोंगो आनी घरचो वडील बापाय भाव तें कारण नासतना घर सोडून गेला तो फाटी येवंक ती मागता जेजू ह्या कुटुंबाची काकुळट कर आशिर्वाद घाल मंगळूर एका स्त्रीक ब्रेन ट्युमर आसा म्हूण कळोन आयलां डॉक्टर एकलो डॉक्टर म्हणटा ऑपरेशन करया निकलो म्हणटा ऑपरेशन नाका घुसपड आसा एक पावो तो निर्धार काडून घेवन सर्जरी नासतना जमया तिका बरी जावंक फावो कर ह्या ट्युमरांतल्यान बाचाव कर म्हूण केविन म्हणलो भाव मागता सोम्या मनीषा ग्लोरिया फर्नांडीस म्हणल्या एका भुरग्याक जे एका भयणीक बरें काम मेळोंक मागता सोम्या ताची काकोळट कर पायलटान याजक बाप अगस्टीन कोवीड पिडेतावन सोम्यान जेजू वळवळटा ह्या याजकाक बचाव कर जेजू सुनीता म्हणल्या एका भयणीक जेजू बरें काम मेळोंक मागता ताच्या आतां कामा कडेन मस्त कश्ट जाता जेजू त्या भयणीक काम मेळशें कर आनी एकल्याक जेजू एक बरो जिनिय संगती मेळोंक तशेंच आपल्या भयणीक दुबय एक बरें नर्सींग काम मेळोंक तो मागता सोम्या ताची काकुळट कर तांकां बरें काम फावो कर एकल्याच्या पुताक बऱ्या तरेन शिकोवंक करपा दी एकल्याच्या भुरग्याक शिक्षण देणे लाभे पास जावंच्या खातीर रेट चडना म्हणल्यार भयणी तुजो पांय तूं गुण जावच्या खातीर तुज्या लागीं मागता सोम्या
एक भाव कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्रेंत आसता या ऑक्सिजनार आसता या भावाक सुम्या तूं बचाव कर कोरोना पिडेन ते सुटका दी तेज्या कुटुंबाची तुजे लागीं मागता जेजू दिंबेर पडून एन्सन म्हणल्यार भुरग्यांक शिकोवंक बरें येता तुजे आवय मागता एकल्यान दिल्ले मस्तू रीण पाटी मेळोंक जाता जेजू ते वेगीन पाटी मेळच्या खातीर मागता सुम्या कितले खस्तात कितल्या जणांनी ह्या हप्त्यांत म्हज्या लागीं दिल्ले जेजू तुज्या हातान दिता जेजू तुज्या हातान समर्पिता तुज्या पांयां तरी दवरता आमी सक्कट दिंबेर पडया भाव भयणीनो आनी सुम्याक समर्पिया जेजू लागीं आमी दिया जेजू कण्णी जावन जिवीत असो उंडो कोण म्हजे लागीं येता तो भुकेवचो ना कोण म्हजे लागीं येता तो थानेवचो ना कोणाकी उणें पडचें ना जेजू खंडीत जावन आमकां सरियेकला समाधान दिता सामाराची स्त्री जेजू तो नित्य समाधान दिवन गेली आज आमकां जेजू तेंच दिता सक्कड आमी बाबरतान मागया विश्वासान मागया हरियेकली मागया आमी हांगासरांतली ह्या सक्कड गरजां खातीर आमच्या गरजां खातीर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या दानी खातीर मागया आराधना कुमो करच्या दानी खातीर तशेंच हांगासर कुमो करतल्या व्हिडिओग्राफीनी संगीत भावा खातीर आमकां डेकोरेशन केल्ल्या धन भयणी खातीर मागया आमकां कुमो करतल्या भावा खातीर मागया हरियेकल्या आराधना तुमच्या हरियेकल्या खातीर मागया घडये तशेंच हरियेकले कोण आज विशेष रितीन ह्या पिरगजेन आनी तशेंच आमकां विविध कुमो हरियेकल्याचेर आमी मागया आमचे हात दोनी उबारया आनी देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 समयांचे तो आमी तुजेर मागता समयांचेर आमी विचार मागता जेजू आज ज्या घडये तुजे कृपेच्या जिरता गत जेजू तुज्या मदीं रगता अभिषेकान Jesus, 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 let your power flow on us, Lord Jesus. Let your holy blood anoint us, Lord, from every Lord. Redeem us, आमकां सक्कट बंदत सुटका दीजो तुज्या कृपेन आमकां आशीर्वाद दीजो हर एक आमी तुज्या पातयेतां बरें कर जेजो आमच्या भावार्थी घट कर जेजो समयांचे तुजे विश्वास we believe you, we trust you, Lord. You, Lord, we believe you, we trust everything we give into your hands, oh Lord, we trust you, Lord. Try, touch and heal every person, everyone, Lord. Take us away from all these bondages and redeem us, Lord. Jesus, touch us and Lord. Redeem us. Hallelujah, 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 hallelujah. सुमित आशीर्वाद घेवया देवाक आमी समर्पया समारीच्या स्त्री बरी संतोषान आमी आ जिवीताचें उदक घेवन हांगासर तावन आमी पाटया येद्या ओडा Sacramenta Sastang naman kuruya Purvilya त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आधार्या सलवून वेचास्कद्वेश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाडटा प्रार्थुया ये देवा विचे सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचो बुडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सदवणेचे वर्षदान समचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दायन फाबो कर जो जे दायन राज करताय ससनाच्या ससनाक सर्वस्व ताबोंक मोजी आत्मिकता तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार